तुमच्या मोबायलार तुमका इंटरनॅशनल कॉल येता आसतले, थोडीच रिंग जावन ते कट जातात. जर तुम्ही कॉल कट जावचे पयलीं तो घेतलो जाल्यार रिकॉर्डेड आवाज तुमका परत कॉल बॅक करपाचो सांगता. जर तुम्ही कॉल कट जावचे पयलीं तो घेतलो जाल्यार रिकॉर्डेड आवाज तुमका परत कॉल बॅक करपाक सांगता आनी परत तुम्ही करीत जाल्यार तो कनेक्ट जायना. असले प्रकार तुमच्या वांगडा जाले आसत जाल्यार ऑनलायन गुड्डलसावा करपी हॅकराक तुमची बँक अकाउंट डिटेल आनी सिम कार्डाची म्हायती मेळ्ळ्या आनी तो तुमचे सिम स्विपिंग करता हाची शक्यताय न्हयकारू नज. SIM swapping is done by obtaining a duplicate SIM, second SIM of your SIM card by fraudulent means. That means some mischievous person will go to the service provider posing as you, and he will give some documents that my phone has been lost or misplaced or stolen, and therefore issue a duplicate SIM to me. शॉपिंगाक गेल्ले कडेन गरज नासतना बेठोच आपलो नंबर शेअर करचो न्ही. तशेंच बँक अकाउंटा विशीं सादूर रावचें म्हूण गोंय पुलिसांचें आवाहन. ऑनलायन गुड्डलसावा करपाक खंय हॅकर कितलेश्योच पद्दती वापरतात. After this is done, once your credentials have been obtained, the only thing remaining for online transaction is OTP. So this SIM card is obtained in order to obtain that OTP. How it Once will be prevented, sir? once your details are available, and he also the fraudster also has a SIM card of your number, he activates that and does online transactions. In this period, suddenly you will find that your mobile has been switched off and there is no network, or your SIM is not working at all. This should create a serious doubt immediately. ऑनलायन फ्रॉडाक आळाबंद हाडपाक मोबायल सिम प्रोवायडरांनी डायरेक्ट सिम कार्डा हातान रिप्लेस करचे परस ती पोस्टांतल्यान धाडची म्हूण DGPन सांगले. And the biggest mistake on the part of the service provider is that they do not dispatch the SIM card to the registered address of the subscriber. If they do that, the SIM card swapping will not be possible. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.